आतां आमी पळयता जायतीं दुयेंसां वाडत रावता त्या पासत आदीं आमी बरी नॅचरल हातालीं जेयतालीं आनीक आमचें करून आमी रांदून जेवतालीं आनीक दुयेंसां नासलीं थोडीं आसलीं. आतां त्या पासत हें पोत्तून आमी हें ट्रेडिशनल कुजीन करून घरांतलें जेवण रांदून जेवपाक हें आमी केलां. देखून हें आमचें आनी हाचे वयल्यान आमी पळयता सगलो लोक एका वाड्यांतलो बरोबर येता आनी आख्खी फिरगोजूय बरोबर येता. देखून हो समुदायांचो एक मेळावो कसो आमी घडून हाडला आनी ह्या वरवीं आमच्या गांवांत हो एकवट वाडोवंक म्हूण आमी आवडेता. घरांनी जायतो जोडो आसा, जायते आमच्यो वस्तू पोरण्यो आदल्यांनी हाडून दवरल्यात त्यो ताणें कोणशाक मारल्यात आनी ते उजार करून असो भायर मारल्यात आनी जोडो ताणें असोच भायर लासून उडयला. तो तेणें परत ते वस्तू उजार करून हो जोडो वापरून म्हणजे तांकां जायतो लोक इनवॉल्व आहा हितून, ल्हान भुरगीं तशींच व्हडलीं तशींच सिनियर सिटीजन्स इनवॉल्व आहा हितून. सो ही सगल्यांक आमी एक हाडपाक मेन हेतू म्हणल्यार तो आहलो आमचो की सगल्यांक एकठांय हाडपाची, समुदाय गोट आनी मजबूत करप.